करता. Thank you, sir. श्री मायकल लोबो. Speaker sir, जे farm houses जे discussion चालू आहे, whether the government will consider amendment to this, to Yes. Town and Country Planning Act, and कित्याक जाणा Speaker sir की आता सगळं allegation आहे की swimming pools, electricity पासून जी आहे ती farm house म्हणून घेता, and it is being used for, it becomes like a commercial activity. We will inspect stepwise. Should I start from Kalmut? No problem. And I will start disconnecting power if there are misuse. Yeah. I will start the inspection right within 15 days and start. Secondly, a farmhouse policy is being totally reviewed. It is misuse of the provision. The farmhouse was supposed to be house for protecting and supporting the agriculture production. That means if you are doing some farm activity, थंय कोणे तरी रावपाक एक घर आसूंक जाय. It is supposed to be minimum facility house built on an agricultural land. It is being misused. In fact, there is a case which has been brought to my notice by Honorable Minister for Art. In his constituency, there is one big plot of agriculture which has been subdivided into 4,000 square meter, and one farmhouse has been constructed, luxurious house has been constructed in each of the plot. This is misuse of the available facility for farmhouse. We will amend the farmhouse regulation, as also I will start inspection, but it won't be finished in 2-3 months. I will start it systematically from one end to other end. So, Speaker sir, that means मुखेल मंत्री admit करता एक तो 3 महिने लागतले. मुखेल मंत्री admit करता गोया farm houses more than 5,000 आहा म्हणून. इतले कळपाक जाय आशिल्ले. I don't know whether it is more than 5,000, but they are substantial. I will give the number and the location and the address is also. Speaker sir, No, तो विष्णुवाद. फक्त तुझो प्रश्न 2,000 square meter तो आशिल्लो, and a farmhouse cannot be constructed in 2,000, so the answer is nil. If you had said that 4,000 or just farmhouse, you would have got the reply. I think you have got 30, unstar 30, where the reply is given in another. सभापती महोदय, म्हाका दिसता सरकारान सगळ्यान पयलीं फार्म हावसाचें डेफिनेशन कितें आसा तें स्पश्ट करपाक जाय. खूबदां कितें जाता की फार्म हावसाच्या जाग्यार आमी पळयता की सादे सुदे बंगले न्हय, व्हडल्यो व्हडल्यो पॅलेसी उबे रावले. म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी खूब कडेन अशीं कन्स्ट्रक्शनां चल्ल्या की 4,000 च्या जाग्यान व्हडल्यो व्हडल्यो पॅलेस बांदल्या, आनी तें कन्स्ट्रक्शन बरोबर 2,000 स्क्वेअर मिटराचे 2 कुडके केल्या आनी एक ओपन दवरिल्लो. इट मायट बी विथ द होप दॅट sometime government might change the policy आणि उरिल्ले 2,000 बांदूंक मेळटले अशें आसपाक शकता. फार्म हावसाच्या अंदर clear definition it is being flouted. It is just like what is happening in the cities where stealth parking garages are being converted into shops, आणि मागीर रस्त्यार पार्किंग करपाक लोक उबे रावतात. म्हणजे एक अशें जाणा तूं, दिस इज लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान. आपूण प्रत्येक बिल्डिंगेन आपूण तेंच करता आनी दुसऱ्याच्या संदर्भात व्हडल्यो व्हडल्यो फिलॉसॉफी उलयता. तशी गजाल आहा ही. फार्म हावसीस, देर इज अ गायडलायन, क्लियर कट हे आसा, दीस बींग मिसयूज. दॅट इज वाय आय सेड आय वील चॅकअप. हांव सगळे फार्म हावस पयलीं म्हणजे फार्म हावसांक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स वी वील स्टॉप इमिजिएटली. नो लायसन्स वील बी परमिटेड फ्रॉम टुडे. Secondly, we will inspect all the existing farmhouse and we will review the policy also on farmhouse. पण ते TCPचेच ऑफिसरां करवी केले जाल्यार रिजल्ट मेळटले काय कितें हो एक डावट आसा. जशें बाब मिकीन सांगलां की तेच ऑफिसर वचून इन्स्पेक्ट करतले. देर हॅज टू बी सम इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी ऑर कमिटी टू इन्स्पेक्ट इट. एकदा म्हाका दिसता जाणें केल्लें आसता पळय ताकाच करूंक लावप चड बरें आसूंक शकता. खबर आहा ते केलें ना जाल्यार वतलो, ताका कावंटर ऑडिटींग करपाची मॅथडॉलॉजी दवरता. आतां कितें आहा तो त्या वेळार थंय कोण आशिल्लो एक गजाल. दुसरें तो कितें म्हणटलो की आपणें परमिशन अशें दिलां, ताणें इल्लिगली वाडयला थंय. ही डजंट परमीट स्विमींग पूल. द टावन प्लॅनिंग नेवर परमिट्स एनीथींग मोर दॅन वॉट इज लिगली अलाउड. दे ऑलवेज प्रोवायड वॉट इज लिगली अलाउड. But these people go excessive आणि पंचायती overlook करता. Town planning is not the department which goes whether verifies once एकदा तांचे हे कंप्लीट जालो, NOC दिली की तांचो संबंध सोंपलो, ताजे नंतर पंचायतीन पळोवंक जाय. Many of these extensions are done afterwards also. पयलींच करता अशें ना. एकदा पयलीं केला आसूंक शकता. But whatever it is, instead of going into that, I will stop farm houses
There is one. Number two, I will get all the farmhouses so far given, checked, verified, and if they have converted it into a commercial ventures, we will charge them the infrastructure tax and everything from based on today's rate plus penalties. And in some cases demolish also. Shri Nilesh Kabran. It is excessive. Speaker sir, मुगे एक म्हणणे हा, if it's illegal, what action is government going to take? सांगले मरे, if the illegality is within the zone of consideration, that we will have to define in advance what is the parameters. चड illegal असेल मोड उडयता. स्पीकर सर, आज ह्या घरा सभाघरां आलेल्या म्हाका 10 वर्सां जालीं. हिंगा बिल्डरांनी इलिगल विथ नॉर्मल भायर वचून इलिगल बिल्डिंग बांदली. त्यात रिवायज प्लॅन घातलो, रिवायज प्लॅन पास जालो. स्पीकर सर, एक आयज पासून 10 वर्सांक एक बिल्डिंग कोणा बिल्डर गोंय सरकारान ह्या सरकारान पयली सरकारान मोडलो केन्ना चोयलो ना. आनी त्या पासून कॉस्ट तुकडे जरी तर तूं तर फक्त प्रॉब्लेम कितें आसा, अनेकदा आमी मोडपाक गेले की ना तो मनीस कोर्टान वता आनी सगळ्यांक पयली गजाल कितें करता, ही मॅनेजीस अ स्टे. तुमकां अजुनूय लक्षांत येता ताणें एवढे एक्शन घेतलें पयर, ताज्या नाल्याचेर कोणे तरी इल्लिगल सगळी पायपां घालून वयर रस्तो बांदून हें केलें. नाव आय एम गोईंग आफ्टर टावन प्लॅनिंग टू कॅन्सल दॅट लायसन्स. इल्लिगल लायसन्स घेतलें, शोईंग अ रोड ओवर नाला वीच ही हॅड नो हे. He went and removed that कितें म्हणटा तें encroachment. The person is going to the court and he gets a order saying that you allow him temporary illegality आसता पळय ती फक्त गव्हर्मेंट काडली म्हणून जायना. It has a legal procedure in the courts. So गव्हर्मेंट काडपाक गेले की ना कोण कोर्टान गेलो जाल्यार I have no option but to stop. But I will ensure that these are removed. Speaker sir, तेज पहिले लाईट. I want to ask, light, electricity, water connection पहिले उडे लायटी कापता म्हणून सांगले. I will do it systematically where the irregularities are small and the house is used for personal use. Speaker sir, I think जर कोण 20 वर्सांपासून आसा जाल्यार ताका कितें थोडेशें कन्सेशन दिवचें पडत. पण कोण कमर्शियल वापर करता आसत जाल्यार वील नॉक इट ऑफ. We'll disconnect power. 95%. Speaker sir, we will disconnect power wherever your violation is beyond the limit. तुझा प्रश्न विचार. Speaker sir, Honorable CM has told that he'll do inquiry करतलो, सगळे करतलो. तर इन्क्वायरी करता तेन्ना दोन गोष्टी आहा. इन्क्वायरी करतले कोणे परमिशन मागला आनी डिफॉल्ट केला तेजी इन्क्वायरी करतले. आणि कोणे परमिशन मागूंकूच ना तेजी कसली इन्क्वायरी करतले तेजे मातशें सांगचें. बिकॉज देर आर हावजीस, फार्म हावजीस बिल्ड विदाउट परमिशन्स. So where will those people stay? What status will that be? And what will be the status of which inquiry will be conducted for people who have asked for permission? पहिली कायदे सारखे समजून घ्या. If the house is illegally constructed, that does not come within the parameters of town and country planning. It comes within the parameter of panchayat first. Number one. Correct, sir. Number two. राव मरे हांव पूर्ण उत्तर दिता. Or municipality. Illegal constructions is in the scope of panchayat or municipality. If the land is converted without conversion, construction has been carried out, it is the job of collector under Land Conversions Act, LRC, to act. Town planning does not come into picture. The particular question is specifically restricted to farmhouse in 2000 square meter. I need not have answered the other things, because it is specifically restricted to 2000 square meter farmhouse. But तरी सुद्धा हांवें फार्म हावसाचेर उत्तर दिलें. Anyone doing illegal construction does not fall under farm house. It is not approved by town planning. So that is what, Speaker sir, that is what a clarification Honorable Minister Andila sir. But what I am saying, sir, action you will be taking on those people who have taken licenses and didn't swimming pool gatla kide gatla. But that purview also action taking, does it come under TCP or comes under panchayat? Ultimately, panchayat has to take. No? Farmhouse which has been legally permitted by TCP, if they have exceeded the licensed size, licensed procedure, then we will take action. प्रश्न श्री रोहन खावटे. Speaker sir, I may be permitted to ask you number 4A. Speaker sir, answer as per my question. Speaker sir, question विचार पहिले 1-2 मिनटां दी म्हाका. मार्केट परवरीची एक सामकी गरजेची इश्यू आशिल्लो. आणि लास्ट ऑगस्ट म्हणजे 2012
आमी हो विशय घेतिल्लो कित्याक द स्टेटस ऑफ द मार्केट इज इन अ व्हेरी डिलॅपिडेटेड कंडिशन आनी व्हेरी अनहायजेनीक सिट्युएशन. लोकांक वता तांकां भितर मार्केटान त्रास जाता आनी जे कोण विक्री करता तांकांय त्रास जातात. एंड मार्केटाचें कॉलिंग अटेन्शनूय घेतिल्लें. हे घेता आसतना रोखडोच दिल्ल्या दिसांनी स्लॅब पडलो आनी ऑनरेबल मिनिस्टर पेड अ विजीट टू सायट. हे जातकर ताणें म्हणलें 2 म्हयन्या भितर आपूण एक्शन घेतलो. विथीन 3-4 months ऑनरेबल CM विजिटेड द सायट. ताज्या मागीर कन्सल्टंट अपॉयंट जालो आनी कन्सल्टंटान अपॉयंट करून 5 महिने जाले ऑलरेडी. हातून ऑनरेबल हावसिंग मिनिस्टरूय म्हाका फोन विचारता केला मरे मार्केट चालू आसा मरे तुजें तो म्हाका विचारता वयल्यान. बट वेन आय वॉज फॉलोईंग अप विथ द हावसिंग बोर्ड आय रिग्रेट टू इन्फॉर्म स्पीकर सर की हांगा लॅक्स बिहेवियर चालू जाल्लो आसा. जे मनीस हँडल करता तांचे कडेन एब्सोल्युटली दे नॉट एबल टू गीव सिरियसनेस टू द इशू. आमी मार्केटाचो प्रोजेक्ट तुमकां घालो, मार्केटाचें सिरियसनेस तुमकां कळ्ळें, कॅज्युअलिटी तेन्ना जाली ना कोण नाशिल्लो म्हणून रातचें जालें म्हणून. आनी हातून जेन्ना चीफ टावन प्लॅनर सुद्दां प्रॉब्लेम आसा म्हणून एकामेका भितर उलयता हावसिंग बोर्ड आनी चीफ टावन प्लॅनराक हांव सांगता एक मिटींग मागय म्हणून. तो मिटींग मागयता आनी तातूंत MD हावसिंग बोर्डाक पयलींच सांगता की धाड मनशांक म्हणून वी वील फायनलायज इट. हे सगळें करता आसतना MD हावसिंग बोर्ड धाडटात एक ज्युनियर इंजिनियर एक नवो आर्किटेक्ट. ताका विचारलें कित्याक आयला, तो म्हणटा आपल्याक फक्त बस आनी यो आमी सांगला म्हणून. वेन वी हॅव कॉल्ड फॉर अ मिटींग. सो इट शोज अ डिले सामको लॅक्स बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ हावसिंग बोर्ड पीपल. ताज्या मागीर ऑनरेबल CM इंटरव्यून जाता अँड ही क्लोजीज ऑल द चॅप्टर स्पीकर सर. हातून डेड वर्ड्स गेले. म्हाका कळपाक जाय हो डिले कित्याक जाला. कित्याक हावसिंग बोर्डाचो पयलोच प्रोजेक्ट आमचो आशिल्लो पर्वरच्या वाठारान. Why is the delay or why is the lax attitude of housing board people happening in this type of issues? काय तुम्ही आनी कॅज्युअलिटी जावपाक रावल्या आनी स्लॅब पडटकर. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLAन हो इश्यू रेज केला तो बरोबर आहा. गेल्या फावटी जेन्ना ते हावसिंग बोर्डान हांव विजीट केल्ली आनी त्याच्या नंतर हावजान एक एश्युरन्स दिल्ले की विदीन 2 months हांव एक्शन घेतलो. त्या प्रमाणे काम चालू करपाक हांवें फोन केलो, हावसिंग बोर्डाक डायरेक्शन्स दिले. हांव विजीट करून येयल्या उपरांत प्रत्येक कामाक तेजें चालू जाता आनी हांव तेणी सांगलां तशें हांव 10 दिसांनी 15 दिसांनी तेजे कडेन फॉलोअप करून ताका सांगतालो बाबा प्रोसिजर चालू आहा, तूं फॉलोअप करता की ना. तो म्हाका म्हणटालो चालू आहा. पण विदीन मदींच म्हाका खंय तरी अशें दिसलें की त्या प्लॉटाचें लोकेशन चेंज जाल्या कारणान प्रोसिजर परत करचो पडलो, टोटल सगळो प्रोसिजर. आनी तो लोकेशन चेंज जाल्या उपरांत प्लॅन मागीर TCPक गेलो. TCPसून बाकीचे सगळे प्रोसिजर करता म्हटल्यार आयज पर्यंत ती फायल पावपाक हो थोडोसो वेळ गेला, थोडोसो डिले जाला. बरोबर आहा. पण आयच्या दिसाचें पोजिशन आहा की फायल आतां सद्या TCPक गेला एप्रुवलाक आनी ती TCP कडल्यान क्लियर जावन पंचायतीक गेल्ली आहा. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान मातशें एलेबोरेट करचें की मार्केट प्रकल्प कितें येवपाचो आसा, डिटेल्स ऑफ द मार्केट आनी टेंडरींग केन्ना जातलें तें. म्हाका दिसता तुजी पयर केन्ना तरी CM बरोबर मिटींग जाला तेतून तूं टेंडरींग विदीन म्हाका दिसता विदीन 1 month तरी टेंडरींग जावपा जाय आनी तेचें टायम पिरियड आहा तो 2 वर्सां. टेंडरींग जाल्या नंतर विदीन 2 years मार्केट प्रोजेक्ट वील बी कंप्लिटेड. बेस्ड ऑन द एश्युरन्स 2 वर्सां भितर मार्केट प्रकल्प कंप्लीट जातलो ह्या मिनिस्टरा कडल्यान घेता. थँक्यू. पण आतांच्यान तो प्रोसिजर कंप्लीट जावपाक 1 महिनो किंवा 1.5 महिनो लागूंक शकता, कारण प्रोसिजर फॉलो केल्या शिवाय टेंडरा पर्यंत पावचे ना. फुडलो प्रश्न श्री विजय सरदेसाय.